हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार. आज हांव भगवद्गीता आनी भगवद्गीता आमकां हिंदू लोकांक सनातन धर्माक कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणून ताजे बद्दल आमी आयकुया. आमी वट्टू लोक आयकताची, वट्टू लोकाल घरांत आसा भगवद्गीता दवरताची, पण भगवद्गीता पठण आमी कितले लोक करतात ते म्हणून लॅक केल्यार आमकां मस्त उणे लोक भगवद्गीता पठण करता अशें दिसता. आतां हो येवचो म्हयनो गीता जयंती आमी सेलेब्रेट करतात. मोक्षदा एकादशी दीस श्री कृष्णान अर्जुनाक कुरुक्षेत्रा भितर हें भगवद्गीता सांगिल्लें. भगवद्गीता म्हळ्यार कितें? भगवद्गीता म्हळ्यार देवान म्हणली सॉंग, श्री कृष्णान म्हणली सॉंग. हे भगवद्गीतांत मस्त कडेन बरयल्लें आसा श्री भगवान वाच, म्हळ्यार स्वता कृष्ण उलयता आसा. म्हण भगवद्गीता आमकां सगळ्याक पवित्र ग्रंथ. हाका भगवद्गीताक हँडबूक ऑफ ह्युमॅनिटी बी म्हणटाची. कसले आमी इलेक्ट्रॉनिक्स घरा हाडूं ताजे पयलीं आमी ते कॅटलॉग पळयतात, ते कशी यूज करता, कितें करता म्हणून. बट आमगेली बॉडी इतली कॉम्प्लेक्स बॉडी आसा, ते बॉडी आमकां कित्याक मेळ्ळा आनी आमी कितें करता म्हणून हाजे कॅटलॉग हे भगवद्गीता. हें हँडबूक ऑफ ह्युमॅनिटी. वट्टू लोकांनी हें वाचका. तर भगवद्गीता कितें आसा आनी कृष्णान कितें सांगिल्लें आसा ह्या भगवद्गीतांत? जेन्ना कुरुक्षेत्र वॉर डिक्लेअर जाता तेन्ना सांगिल्लें आसा कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र बी वय म्हणून. मस्त पयास जागो तो. आनी कुरुक्षेत्रा भितर वेस्टर्न सायडीन ईस्टा फेस करून पांडव सैन्य उरता आनी तांगेले अपोजीट कौरव सैन्य. तेन्ना जेन्ना अर्जुना डावट येता आपूण कशी हांकां मारूं आपल्या लोकांक म्हणून, तेन्ना अर्जुना कृष्णा सांगता म्हाका आमगे लोकांक मारचें जायना आनीक हें करचें न्ही म्हणून. तेन्ना कृष्ण ताका दोनी सैन्या मदीं उबी रावयता आनीक तेन्ना तो अर्जून केन्ना कंप्लिटली कृष्णा सरेंडर जाता हें सांगता तो. भगवद्गीतेंत 18 अध्याय आसाची आनी 700 श्लोक आसात. हे 18 अध्याय आमी 3 पार्टान डिवायड केल्यार फर्स्ट 6 पार्ट कर्मयोग सांगता, नेक्स्ट 6 पार्ट भक्तियोग आनी लास्ट 6 पार्ट ज्ञानयोग. से कर्मयोग. हे कर्मयोग म्हळ्यार कितें? कर्मयोगांत कर्म करतेर करतेर आमी कशी कृष्णा म्हऱ्या वच्चा जाता म्हण सांगलां. ज्ञानयोगांत ज्ञान प्राप्त करून घेवन आमगेले इंटेलिजन्सा प्रमाणे आमी ज्ञान प्राप्त करून घेवन कशी आमकां मुक्ती मेळटा म्हण बरयलां. बट भक्तियोगा मदींतले हे 6 चॅप्टर भक्तियोगा व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार हातूंत इजी वे सांगला की आमकां कृष्णा कडेन कशी वच्चें जाता म्हणून. भक्तियोगा भितर हें सांगिल्लें आसा की राजविद्या राजगुह्यम. हे भगवद्गीता स्टडी म्हळ्यार कितें? ते राजविद्या आनी हे राजगुह्यम इतलें आसा हातूंत भितर. आनी ही कशी करच्या जाय आमी? सुसुकम कर्तुमव्ययम. हे आमी भक्ती अशी करच्या जाय की आमी हॅप्पी जावन करच्या जाय, हांसतेर हे भक्ती करच्या जाय म्हणून ह्या भक्तियोगान सांगिल्लें आसा. भक्तियोगा खूब इजी वे आनी आमकां 100% कृष्णा लागीं व्हरता. हे कृष्णान कुरुक्षेत्रा परती भगवद्गीता कित्याक सांगलें? हे 4th चॅप्टर ऑफ भगवद्गीतांत कृष्ण सांगता श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत. कृष्णान हे पयलीं विवस्वाना सांगलें, सन गॉड, सूर्यदेवा सांगलें. विवस्वानान मनु सांगलें. मनु म्हळ्यार फादर ऑफ मॅनकायंड म्हणटाची. ताणें इक्ष्वाकूक सांगलें
कडेर ताणें वट्टू राजा सांगते राहिले, बट इन द मिडल हे चेन खंय तरी मोडून गेली. नंतर भगवद्गीता काही हे झालं ना, एक जनरेशनाच्यान दुसरं जनरेशन आयलें ना. म्हणून 5000 वर्सां पयलीं केन्ना कृष्ण स्वयं कृष्ण घेवन जावन जन्मा येता तेन्ना हे परत हे ज्ञान तो अर्जुना दिता. आपणाले फ्रेंड, आपणाले डिसायपल अर्जुना कित्याक दिता म्हळ्यार अर्जुन नॉन एनवियस उरता. ताका अचूय मत्सर कांय उरना कृष्णा बद्दल. म्हण हे भगवद्गीता ज्ञान तो अर्जुना दिता. हे भगवद्गीता भितरी 5 वस्तू बद्दल सांगल्या ती. ते 5 वस्तू एक ईश्वरा म्हळ्यार देव, एक जीवात्मा म्हळ्यार आत्मा, थर्ड वन नेचर प्रकृती, कर्म ॲक्शन आमी कसं करताची, आणि काला टायम. हे 5 कर्म एक सोडून बाकी 4 इटर्नल त्यो चेंज जायनाची. ईश्वरा, जीवा, काला, प्रकृती चेंज जायनाची. कर्म चेंज जाते उरता. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां मायन्यूट इंटेलिजन्स दिला आनी ताजे वयर आमी कसं करता की आमगेलें ॲक्शन प्रत्येक आमगेले ॲक्शनाक कर्म अप्लाय जाता. भगवद्गीता भितर चंद्रकर्ण हें सगळें वर्णन केलां. आमी कर्म करते आसल्यार बी कशें आमी कर्म कांड आनी कर्ण कर्म योग करता. कृष्णाक आमगेल्या कर्मा मदीं सेंटर जावन दवरता. भक्ती योगा आमी कशी करता आनी देव आमचे कडच्यान कसो एक्सपेक्ट करता. देवाक कांय नाका. देवाक फक्त अनअलॉयड, अनफ्लिंचिंग, अनकंडिशनल डिवोशन जावका. हे वट्टू भगवद्गीतेंत तो बरयिल्लें आसा. आनी लास्ट कृष्ण सांगता अर्जुनाक, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. म्हळ्यार सगळें तूं सोडून मागेल एकल्याले शरणा यो, हांव तुका मोक्ष दिता म्हणून. आतां गीता जयंती येतेर आसा, मोक्षदा एकादशी येतेर आसा. हातूंत भितर आमी एटलिस्ट आतां गीता वाचच्या स्टार्ट करया. कोण वाचतात की तातूंत कसो सांगला ते अप्लाय करचें आमी स्टार्ट करून आमगेले जिवनाचे एक गोल, मेन गोल कृष्णा लागीं वचचें. कित्याक आमी इटर्नल सर्वंट्स ऑफ कृष्णा. ते आमी याद दवरून घेवया. आमगेले परमनंट घरा वचचे आमी तयारी करे. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद.